गोंयकारांचे जिणेंत नाल्लाक व्हड म्हत्व आसा। खाणा जेवणापासून ते धार्मीक कार्यावळींनी सगळे कडेन नाल्ल लागता। चवथ आनी लग्नां म्हटली काय नाल्ल मोठ्या प्रमाणात लागता। ते भायर हेर धार्मीक कार्या खातीर नाल्ल लागता तो वेगळो, पूण होच नाल्ल आतां भाव खावपाक लागला। नाल्लांचे दर तेंगशेर पावल्यात। हाचे फाटलें म्हत्वाचें कारण म्हळ्यार गोंयांत नाल्लाचें उत्पादन भरपूर कमी जाला। तशेंच भाटकार माडाची सारकी कुयदाद घेनात। खेत्यांक लागून आनीकूच लुकसाण जाला। ह्या कारणाक लागून नाल्लाचें उत्पादन देंवलां आनी ताचो दर बरोच वाडला। खेती लागून म्हणजे भाट तुझे काबार आमचे भाटाक लागले आपण काडपाक सामकी दवरना एक आनी एक माड पाडपा आनी गरज ना। ते एक सामकी ताणी काबार केलें तें सोड तें आमी तांगे सगळें काबार केलां तें आमकां काबार करपा तें सोड तें मुखार नाशितो तूं हाडोवपाक शकना। खेत्याक कितले जाणां मारतलो तांगे पंच आमगे घरा कडेन येवन सामकें केळें घडाय बिडा सामकें आतां आमच्यान काडूंक जायना पण ते बरें काडून सोडून खातात। ते पळोवपाक तांची इतली आनी दिसता कांय दवर एक पापाय दवरना कांय दवरना पण त्या तांचो गुन्यांव करना। ऊस ताका रावपा ना जाल्यार खंय येवचें पडना। आतां आमगे रवी बाबूसून सांगता तांकां पुच्छी म्हूण सारकी तांकां थी मेळना आमी तांकां पुच्छचें पडटा तांगे आमी खाना आमी तांकां दिवपा नाका। म्हणजे ते प्रमाणे माडाचें काम मेन माडाक काम करचें आनी पडोवचें। टायमशीर काम कर टायमशीर पाड 4 पाडी पाड फक्त परवडना। हें जात कितें परवडना तुका 50 रुपया माड प्रत्येक आतां गेले माड कितें पाडलें तें ताकाच खबर आसना। तूं आतां हें आयला दाखयता आशिल्लो आतां उणें म्हणजे 20,000 म्हणजे रेस्ता फक्त। असंतुलित हवामानाक लागून लेगीत नाल्लांचें उत्पादन मोठ्या प्रमाणात देंवलां। गोंयांत नाल्लाचें उत्पन्न खूब कमी जाता। गोंयच्या नाल्लांच्या उत्पादनाचेर रावले जाल्यार गोंयकारांक नाल्ल खावपाक मेळचो ना। ताका लागून आतां कर्नाटक आनी तामिळनाडूच्यान नाल्ल हाडचो पडटा। आतां सध्या होलसेलांत व्हडल्या आकाराचो नाल्ल 48 ते 50 रुपया आसा जाल्यार तोच नाल्ल बाजारांत 60 ते 70 रुपयांत मेळटा। धाकट्या आकाराचो नाल्ल होलसेलांत 20 ते 25 रुपया विकतात आनी त्याच नाल्लाची बाजारात 30 ते 35 रुपया किंमत आसा। सध्या वाडलं म्हण एक बोवाळ जाला कितें आसा रेट सध्या आनी केन्नाच्यान हो नाल्ल वाडपाक लागला आनी हाजी फाटली कारणां कितें? नाल्ल मरे 6 म्हयने जाले वाडत आसतो पूण कितें हा प्रॉब्लम मेन जालो तो भाटान कोण सद्या काम करना कितें लेबर वाडल्या सगळें वाडलां पूण ताका लागून भाटांकूय काम करना आनी कितें गरमी चड जाल्ल्यान नाल्ल पीक जायना ताजी पीक जायना। पूण आतां अशें लोक म्हणटा की 20-30 वर्सां एक फावट अशें येता कळ्ळें तुका। म्हण आतां आमी सगळो कर्नाटका तमिळनाडू सगळो नाल्ल हाडटा। तमिळनाडू कर्नाटका नाल्ल पसून 80 रुपया किलो जाला। तो आसा म्हणून आज गोंयकारांक नाल्ल खावपाक मेळटा। फक्त गोंयाच्या प्रोडक्शनान गोंयांत नाल्ल लोक खावपाक पावपाना इतलें प्रोडक्शन कमी जाला। लोक सगळे कातरून सगळी बिल्डींग बांदत आहा म्हणजे त्या खातीर कितें नाल्ल भायलो हाडना जाल्यार गोंयकाराक चवथ करपाक मेळपाना हें म्हजें उतर। आतां सध्या तरी परिस्थिती अशी आहा हो आमी 4.5 दिता कळ्ळें। दुसरो तुका हांव 35 दिता हो 30 दिता अशें रेट चलता आनी आनीकय प्रोडक्ट नाल्लाचो रेट वाडपाचो संभव आहा वाडपाचो। आनी कितें पावसान हे नाल्लाक लोकांक पाडूंक मेळना कांय ना ताका लागून पाडेकारूय मेळना नाल्ल सुकोवन झडटा बारकेलो नाल्ल सगळें अशें प्रॉब्लेम जाला। गोंयचें तर प्रोडक्शन सारकें 50% कमी जाला। ताका लागून आमी धारवाड साकून आनी खंयच्यान नाल्ल हाडचो पडटा थंय आमकां तो म्हारग पडटा। ताका लागून इतलो रेट नाल्लाचो वाडला। ह्या मुखार आनीकूय रेट वाडपाचो संभव आहा। नाल्लांचे दर वाडिल्ल्यान बायलांच्या कपळार आठ्यो आयल्या। सये शिवाय गोंयकारांचें कांयच जायना। चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां नाल्ल चड लागतले तेन्ना करपाचें तरी कितें असो प्रश्न बायलांक पडला। हय तेच म्हणटा आमी आमकां ते भयंकर त्रास जाता नाल्लाचे। आमी गोंयकार सोये शिवाय आमचें कितेंच जायना। आमकां सगळ्या कामाक सोय लागता आनी नाल्ल इतलो म्हारग जायत गेला अशें कित्याक काय म्हूण कळना। गोंयांत तर नाल्ल खूब पिकता माड तर आमकां सगळे कडेन दिसता नाल्ल पिकता सगळे कडेन नाल्ल आसा पूण इतलो म्हारग कित्याक। आतां हो श्रावण म्हयनो आमचे सण पर्व आतां सुरू आमकां तरेतरेचे पदार्थ करपा आसता कितें करपा आसता जे सोये शिवाय आमचे कडेन तशेंच जावचें ना आनी आतां आमी कशें करपाचें। नाल्ल म्हणल्यार गोंयकाराचें एक अस्तित्व गोंयकाराचें प्रतीक म्हणजे गोंयाक जर खंय एक वळख आसा जाल्यार ती मेन म्हणजे नाल्लाचेर। बाणावले आनी कलंगूट हे 2 मेन नाल्ल हाका लागून गोंयाक वळख आसा। गोंयचे एक नाल्ल म्हणजे मुख्य घटक जो गोंयकाराच्या प्रत्येक जेवणाच्या म्हणजे सकाळ ते सांजे मेरेन
ह्या जेवणाक भितर नाल्ल यूज जाता. तो मागीर सोलकडी आसतली, तुमची हुमणाक आसतलें, मागीर भाजयेक आसतलें, असो खंयचोच प्रकार ना तातूंत भितर नाल्लाचो यूज जायना. गोंयाक चडांत चड यूज जाता आनी गोंयचें एक मेन प्रोडक्शन आशिल्लें तें म्हणजे नाल्ल. पूण आयज असली परिस्थिती आयिल्ली आसा की ह्या नाल्लाची रेट जी आसा ताणें गोंयकाराच्या दोळ्याक उदक हाडिल्लें आसा. आनी हे जी दुकां गोंयकाराच्या दोळ्याक आयिल्ली आसा ती एकदम चवथीच्या तोंडार. सद्याक मार्केटाक जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 60 रुपयांनी मोठो नाल्ल विकलो वता आनी बारीक नाल्ल म्हणटा तो 25 ते 30 रुपयांक विकलो वता. होलसेलाची जर हें करपाक गेलें जाल्यार यार्डांक भितर बी 48 रुपया ते 50 रुपयां भितर मोठो नाल्ल मेळटा आनी 22 रुपया ते 20 रुपयां भितर बारीक नाल्ल मेळटा. पूण हो नाल्ल गोंयचो न्ही हेंय आमी तुमचे नदरे काडून जाता. जो आमी सगळी नाल्लाच्या वेगवेगळ्या घटना कडेन उलयले, म्हणजे जो भाटकार आसतलो, जो नाल्ल ट्रेडर आसतलो तांचे कडेन उलयले आनी तेन्ना आमकां कळून आयलें की सद्याक जो गोंयाक नाल्ल येता तो गोंयच्या भायलो म्हणजे गोंयच्या सायडीचे स्टेट कर्नाटका जावं तामिळनाडू हांगच्यान हो नाल्ल येता आनी तो नाल्ल जो आसा तो 85 रुपया कील. तो सुद्दां नाल्ल म्हारग जाल्लो आसा. आतां हे एक विचार करपाची पाळी गोंयकाराचेर आयल्या की गोंयचे मेन जे क्रॉप आशिल्ले जे नाल्ल माडाक लागून गोंयाक वळखताले ते सद्या प्रोडक्शन इतली कमी जाल्लें आसा की गोंयकारांक गोंयचो नाल्ल खावप मुश्कील जाल्लो आसा. हाची कारणां वेगवेगळी आसतलीं. भाटाचेर लक्ष दिवप ना, वाडटे जंगली तुजें कन्स्ट्रक्शन जावं तापमानाचो फरक हाजेर जाल्लो आसा आनी गोंयचें प्रोडक्शन जें आसा नाल्लाचें तें कमी जायत गेल्लें आसा. कारण भाटकार लेबर म्हारग जाल्ले कारणान भाटांक काम करपाचें तांणी कमी केल्लें आसा. तांकां परवडना मेन म्हणजे. दुसरें म्हणजे पाडेली आसतलो. पाडेली आतां गोंयचो पाडेली कोण मुखार येनात. गोंयचो पाडेली पयलींची जी आशिल्ली पारंपारीक पाडेली ते ना जाल्ले आसात. आतां आमी भायली पाडेली घेता झारखंडीचे. तांकां माड सारको निवळ करपाक मेळना, ताका लागून माडाक चड प्रोडक्शन जायना. अशी वेगवेगळी कारणां आसतलीं. आनी मेन म्हणजे वाडटो हवामान म्हणजे वाडटी तापमान ताका लागून प्रोडक्शन कमी जाल्लें आसा. आतां हे एक आमकां सद्याक लोकांची मागणी आहा की चवथीच्या टायमार तरी मातसो नाल्ल सवाय करचो. गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालचें आनी दूरदृश्टीचो जर विचार केलो जाल्यार आमी आतां चिंतपाक जाय. एक सायडीच्यान आमी स्वयंपूर्णाची खबरो उलयतात आनी आमचो गोंयचो नाल्ल जो आमचें प्रोडक्शन आमचें मूळ हें आमची आयडेंटिटी गोंयकाराची ही नाल्ल हें आमची गोंयाकूच कमी जावपा. आमी भायले हाजेर डिपेंड आतां नाल्ला खातीर बी भायल्या स्टेटीचेर डिपेंड जावचे पडटात. हो गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मळकर.